आसा देवान दिलें म्हाका तें विकूंक ना हांवें, पदा खातीर विकूंक ना, पोस्टा खातीर विकूंक ना, आमदारकी खासदारकी खातीर विकूंक ना हांवें, पण ह्या लोकांनी घाण दवरला पळय त्या लोकांनी तांकां हटोवचें पडलें ना, पर्याय दिवचो पडलो. त्यामुळे तांकां आमी सांगपाक गेले बाबा आमकां आमच्या लोकांनी फटयले, आता तूं जर आसा जाल्यार तूं निदान बेगीन डिक्लेअर कर ती युती तोड, अभद्र युती. तुम्ही जी युती केल्या भाजप वाल्याकडे ती अभद्र आसा युती, आणि तुम्ही स्टेटमेंट काढलं की भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक पूर्ण पाठिंबा असा महाराष्ट्रवादी गोंधळ आसा. आणि बीजेपी ज्यांना बहिष्कार घातला, ऑफिशियल बहिष्कार घातला बीजेपी, तांचेच लोक तांकां दिवंक ना, तांणी केन्नाच काँग्रेसाक मतां दिली ना त्या लोकांनी. आम्ही जन्मान पहिली महाराष्ट्रवादी गोंधळ पक्षाक दिताले आणि त्याच्यानंतर भारतीय जनता पार्टी आयल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीक दिताले. अंतःकरण आणि अंतःकरणातलो देव शाबूत दवरचो कॉन्शियन्स आणि जावचें ना. कापासदार आसा जाल्यार राजीनामो दिवचो आनी भायर सरचो ह्या आमदारांनी आणि खासदारांनी. तुम्ही एका वाटेन ती भाषा करतले आणि आता दुसरी भाषा करतात तुम्ही, त्यामुळे अशा प्रकारची स्थिती आसा. त्यामुळे कशें विसंबून रावतलो महाराष्ट्रवादी गोंधळ पक्षाचे एक नव्या प्रकारचे जे आसा तो पायंडपण सबंद देशात भाषे खातीर पक्ष सुरू जालो. गोवा हे एकमेव राज्य म्हणजे अत्यंत जाजूर तेजस्वी रत्नानी ज्यांचो इंग्लिश शिक्षणाशिवाय विकास जायना अशें ज्यांचे म्हणणें आसा तातूंतल्यान चर्चीत ताच्या शिक्षणाचो पत्तो ना, मिकी भाशेचो ताच्या शिक्षणाचो पत्तो ना, बाबूश मास्तर ताचे हे सगळे इंग्लिशींतल्यान कसो विकास जाता ती उदाहरणां म्हणजे ते व्यक्तिमत्वाचो विकास कसो जावपाक जाय इंग्लिश शिकल्यानंतर.